कोणाचे रे? हा कोणाचं? शेत कोणाचे ते? कोणाचे? इधर किसने फेक बोला? घराची माती हिंगा कशें उडोवपाची रे? घराची माती तुका उडोवंक जायना. ही कन्स्ट्रक्शन मरे. मटेरियल तुका शेतान उडोवंक जायना. डम्पिंगचे अजूनपर्यंत आता आम्ही हो इश्यू पळयलो सांगा लँड फिलिंग जाले आणि एक्चुअली तुम्ही कितें म्हणून हाडिल्लो हांगा कितें अशें लँड फिलिंग म्हटल्यार कितें जाल्लें हांगा सारकें? पहिले सध्या आमी हिंगासर बेश्टे पासार जाताले तेन्ना आमी पयलो हो ट्रक तो खाली करतालो. तर हांवें मागीर दुसऱ्या हितून एंगलान पळयत जाल्यार ते दीस इज कन्स्ट्रक्शन मटेरियल म्हणजे घरचे कितें कन्स्ट्रक्शन कितें कितें आसा पळय ते हिंगासर डंप केला. नाव एज पर कलेक्टर ऑर्डर यू कॅनॉट डंप कन्स्ट्रक्शन मटेरियल इन अ फील्ड. कलेक्टर हॅज स्पेसिफायड सर्टन एरियाज थोडे एरिया स्पेसिफाय केलेले आहा ते कन्स्ट्रक्शन मटेरियल डंप करपाक. सो हे कितें करता हे ट्रकवाले कितें करता हे ट्रकवाले आमचे हे ट्रकवाले हाडटा आनी लागीं खंय पळय मेवता पळय तिका ते उडयता. आतां तो ओनर येयलो हिंगासरलो तो सांगता आपणाक खंय बांय बांदूंक जाय. हिंगासर बांय बांदपाक म्हाका दिसता तो शेतकारूच न्हू. बांय हिंगासर बांय कशी बांदतले हिंगा मातशें फोडत जाल्यार 2 मीटर पासून फोडत जाल्यार हिंगा उदक येतलें ओंडो म्हणटा पळय ते. सो हिंगासर तो पळय एक्सक्यूज पळय दिता पळय ते सारकें न्हू. आनी ताका तो हें बरेंच तर एग्रीकल्चर फार्मर तो जाल्यार ताणें बरी माती हाडून घालूंक जाय आसली. असली माती न्हू तातूंत आहा सिमेंट आनी सगळे वस्तू आसात हिंगासर. आनी दीस इज केमिकल्स इट वील गेट स्पॉइल्ड द फील्ड्स वील गेट स्पॉइल्ड. सो हांवें मागीर इमिजिएटली कलेक्टराक फोन मारलो डेप्युटी कलेक्टराक. तो कॉल घेना म्हणून फ्लायंग स्क्वॉडाक मारले फ्लायंग स्क्वॉडाक मारले आनी पुलिसांक मारले. सो फ्लायंग स्क्वॉड अजून येवंक ना. ओके ते कित्याक येवंक ना तें म्हाका खबर ना. पूण तो सांगता ओनर सांगता ओनर जेन्ना पळय उलयतालो आपूण MLAगेर वयतलो आनी आपूण MLAक सांगतलो कित्याक MLA आपणाक वखता. आं आनी हे तेकाच लागून हांव हें हायलायट करूंक सोदता कित्याक असल्यो वस्तू कित्याक वाडत आसा ह्या गांवांत आमच्या. कित्याक अशें करता आनी मागीर ते धांवता MLAगेर MLA मागीर सोडून दिता. कळ्ळें न्हू. ताका लागून हांव MLAक मुद्दम काडटा हिंगासर भितर. आतां पुलीस येयले फ्लायंग स्क्वॉड अजून येवंक ना. फ्लायंग स्क्वॉड जॉब एज पर हायकोर्ट ऑर्डर फ्लायंग स्क्वॉड हॅज टू बी अलर्ट 24/7. तांकां संडे लागना कोणूच लागना. सो कित्याक ती फ्लायंग स्क्वॉड कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इट TCP बोर्ड सर्वेयर आसा पुलीस आसा सगळे आसा. सो ते आमकां सेपरेट पुलिसाक इन्फॉर्म करपाची गरज ना. फ्लायंग स्क्वॉडान येवंक जाय हिंगासर डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करपाक जाय कोणाचे ओनराचे आनी ताणें परमिशन आहा जाल्यार तें पळोवंक जाय कित्याक TCPचो मनीस तो. सो हें चलना. ताका लागून म्हाका आयज म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी हांव ती ऑपॉर्च्युनिटी सोडचो ना. तुम्ही ह्या पंचायतीचे सरपंच आसा न्ही. तो जो मनीस आशिल्लो लिंबो बांदोडकर ह्या जाग्याचो ओनर म्हणटालो तेणी सरळ सांगला पंचायतींतल्यान आपल्याक सांगला की हांगा डंपिंग करात आनी मागीर तूं फुडें बांय बांद. तुमचे कडेन कितें असो मनीस आयिल्लो तो केन्ना? म्हाज्या नदरेन तो कोण आमकां तशें एप्लिकेशन येवंकूच ना. आनी एप्लिकेशन पासून येयलें जाल्यार आमी तें फॉरवर्ड करता कन्सर्न डिपार्टमेंटाक. तेंचे जर परमिशन येयत जाल्यार मागीर तेजें कन्सिडर करता आमी. ओगीच आमी कोणाकूय दिना. आमी ऑथॉरिटी न्हू असली कामां हें करपाक हें दिवपाक. सो तो जो मनीस उलयतालो ते
टोटल फेक जावन आसा अशें तुमचें म्हणणें आसा? तो फेक काय कितें जेन्ना पळय ते आमकां सर्च करून कळटले जाल्यार आमी सांगू शकता न्हू. तेणें एप्लिकेशन दिलां आनी ते आमी खंय फॉरवर्ड केलां जाल्यार मागीर सांगू शकता. पूण म्हाका दिसना म्हाजे तर नजरेन ना असलें केन्ना आमकां येवंक ना. नरेश, तूं ह्या जाग्याचो एक एक्टिविस्ट जावन आसा, तुका हेजेर कितें उलोवपाचें आसा? पळय कितेंय करतलो जाल्यार खंयच्या जाग्यार करतलो तुका परमिशन्स लागता. परमिशन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुवें कितेंय करतलो, कन्स्ट्रक्शन करतलो नाल्यार कितें करतलो, परमिशन लागता. पंचायतीक कळोवंक दिवचें पडटा तुवें. तूं तेका ते जे मनशा कडेन हांव विचारलें हो तुजो जागो, तो म्हणपालो हो म्हाजो जागो, तेणें पेपर छापयला आपलो जागो म्हणून. तुका कडेन पेपर्स आहा, तूं परमिशन्स कित्याक घेवंक ना तुवें? पंचायतीक कळोवंक ना तुवें. तूं लँड फिलींग करता नंबर 1. ते मुद्दम केला कितें खबर ना आमकां. मुद्दम केला लँड फिलींग इट इज डन बाय इग्नोरन्स, तें आमकां खबर ना. पूण ते तुमी लँड फिलींग केला, इट्स डायरेक्ट लँड फिलींग, ते कन्स्ट्रक्शन मटिरियल आनी ते जालें. मागीर लो लायंग एरिया तुवें फील केला, तुवें इतले सेक्शनां तुवें मोडल्या, तेजेर तूं तेका फायन पडोवंक जाय, स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय. हे खूब जाग्यार आतां आमच्या सांताक्रुजान ते कितलेशे लँड फिलींग चल्ले. सो पंचायतीक हांव मागता इमिडिएटली तेणें ताबडतोब तेणी सगळ्यांक नोटीस धाडपाचे. लँड फिलींगचे चल्ले, दीस इज अ व्हेरी गूड एक्झाम्पल. तुमकां ऑलरेडी आतां एक्झाम्पल आसा, तुमी सगळ्यांक नोटीस धाडपाचे आनी सगळ्यांक तुमी तांकां शोकस नोटीस धाडपाचे, सांगपाचें कित्याक तुमचेर एक्शन घेवपाचें न्हू. तुमी लँड फिलींग केला, लँड फिलींग केला ते काडपाचे तुमी आनी परत ते रिस्टोर करपाचे जे एग्रीकल्चर लँड आहा ते. आता ही जी एरिया पळयल्या ही एक शेतां जावन आसा आनी ही जी माती हांगा डंप केल्या ही कन्स्ट्रक्शन माती जावन आसा. हाजेर तुका कितें म्हणणें आसा? आता हे एक ह्या रोडारसान तूं स्ट्रेट गेलो तालिगांव पासून कितले लँड फिलींग जालां तें पळया. आनी हे सुवो मोटो घेवन पंचायतीन नोटीस काडपाचें, नाल्यार नोटीस काडना दॅट मीन्स दे आर प्रोटेक्टींग द एक्यूज पर्सन हू हॅज डन इट. सरपंच सामकें यू हॅव टू रिमूव नोटीस टू एवरी वन. कोण म्हणून काडटलो आमकां तेजे कोणें कंप्लेन करूंक जाय ना. बाबा तेजे सर्वे नंबर दिवंक जाय, तेजें नांव कितें आहा दिवंक जाय, तेन्ना आमी तेका नोटीस काडटा. So म्हाका दिसता दिस इज लोकल पंचायत बॉडी हा. आय होल्ड लोकल पंचायत बॉडी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल. ओके, आय होल्ड देम बिकॉज द पंच जो एरिया जो आहा ही शूड बी अवेर. तो पंच आमी इलेक्ट कित्याक केला पंचाक? हिंगा पंचाक आमी इलेक्ट केला ते टू प्रोटेक्ट आवर विलेज. So if the village is not protected, then people should next time think whom to bring to power, whether those people to bring to power who will work for them or work for themselves. डॉमिनिक बाब, आता सरपंचान ज्या भशेन म्हटलां की कोणी तरी नदरेन हाडून दिवंक जाय तेंच्या म्हणून. अरे आम्ही कित्याक तेंची नदर ना? पंचायतीची नदर ना? आमी आतुरानूच मरपाचो, नरेशानूच मरपाचो आनी कोण आहा लोकांनी मरपाचे. तुमकां इलेक्ट केला, तुमकां नदर आहा. खंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन पडटा थिंगा तुमची नदर पडटा. फिलींग जाता थिंगा नदर कित्याक पडना तुमची? ती नदर घालना जाल्यार आमी घालूंक लायतले तुमकां. थँक्यू. आता तुम्ही जे पयले आसतले, आता कितें जालें, आमी फ्लायंग स्क्वॉड मारलेले आनी पुलिसांक जाले तो तेणी ऑलरेडी जे ओनर आसा ह्या जाग्याचे त्या ओनराक तेणी डिटेन केला, पुलीस स्टेशनार येयला, ड्रायव्हराकूय येयला. सो हेजेर कितें आतां कारवाय जातली ती आतां आमकां कांयच स्पश्ट ना. पूण व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी फ्लायंग स्क्वॉडाक रावतले आनी पळोवया फ्लायंग स्क्वॉड कितले टायमार येतले आनी फ्लायंग स्क्वॉडाक आमी इन्फॉर्म करतले कितें जालें इलिगॅलिटीज आनी तेजेर एक्शन कितें जातलें तें आमी आतां फुडें आमी तुमकां सांगतले. आमी फुडें प्रोड्यूस करतात. म्हाका तेका नोटीस धाडा, म्हाका नोटीस म्हाका तेका एड्रेस आता सकाळच्यान हांव नरेश आनी आर्थुरो बरोबर हांगा आशिल्लो. जशें आमी पास जाले हांगसर आमी पळयलें की हांगा फिलींग जालां. एज पर इन्फॉर्मेशन गिवन इट इज टोटली करेक्ट. आर्थुरो हॅव कॉन्टॅक्टेड फ्लायंग स्क्वॉड. नरेश आनी आमी मेळून पुलिसा कडेन कॉन्टॅक्ट केले. पुलीस हांगा पावले, बट अजून पर्यंत हाजेर कितें करतले हेजें कोणीन काय कळोवंक ना आमकां. जी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पास ऑन जावंक जाय थ्रू फ्लायंग स्क्वॉड ती आमकां मेळोंक ना. इफ इन केस बाय टुमोरो हाजेर कितें एक्शन जायना, म्हणजे हे फिलींग जे केले आसा इलिगल ते डंप काडून व्हरना जाल्यार आमी थ्रू आमचे हे जे फ्रेंड्स आसा, एक्टिविस्ट आसा, ताजेर प्रॉपर आमी चॅनलांतल्यान एक्शन घेतले. आणि केन्ना सान चालू आहा ते कितें आयडिया? हेजी कांयच आयडिया ना. आमी सकाळी अशेंच पास जाताले. आमी आनी एक इश्यू कवर अप करपाक वचपा आशिल्ले. जेन्ना आमी हांगा रावन डिस्कस करता आसतना आमी पळयलें की हांगा डंपिंग चालू आशिल्लें.
सो आमी नदर मारले ते आमकां कळ्ळें की हे टोटली इलिगल आसा. एज अ जागरूक नागरीक गोंयचे आमी हेजेर एक एक्शन घेवंक जाय अशें आमकां दिसलें आनी आमी सरळ हांगा आयिल्ले. थँक्यू. थँक्यू.